ते क्रायटेरिया भितर तर ताका ते ट्रान्सप्लांट जावंक ना जाल्यार तेजी डेथ पासून जावंक शकता. हांव म्हाजो कितें म्हणटा तो बोन मॅरो कोणाक डोनेट करपाचो आसा. दिसता जाल्यार तुमकां हांवें तुका तुझे पडलेले ना. तुका कितें जायत समाज जाल्यार आमचे कितें जातले. हांव आसा, तुझी मम्मी आहा, घरातली. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि गाईज आमी आतां मातशे वक्तान हॉस्पिटलान वयपाची आसा. बिकॉज हांवें म्हाज्या लायफाचो एक बिगस्ट डिसिजन घेतलेलो आसा. टू गुड सारको न्हू आहा. आणि तो तुमकां कितें तो मागीर सांगता. सद्या आमकां अपॉइंटमेंट दिला, टायम दिला आणि फूल म्हाजो चॅकअप आसतलो पयलो. तेजे उपरांत डॉक्टर कितें तरी पयलीं फॉर्मां दितलो, मागीर चॅकअप करतलो, मागीर कितें कितें सांगलां तेणी. सो आतां जाल्लेली आसा दनपारची 3. चल्लो हांव सद्या. पयलीं च्या पियेता आनी मागीर थंय वयता आनी तुमकां सांगता कशें कितें पळय तें. चाय लाया रे मेरे लिए. ठीक है. सो गाइस, ये चाय मेरे लिए रे. हाँ बस काही चा केल्या पळय. काय बरी संदेशान गंजनाची चाय करून आली ना रे. अरे तेरे को नहीं दिया हमें. ये चाय ही नहीं पीता है ना रे. तू चा पिया ना रे. पियाता रे तू चा. कोकणे उलय रे. तू चा पियाता ना पिया ना तो चा. हांव पियाता. चला मागीर सांगता तुमकां कितें पळय तें. मातशी म्हाका गायड करा आनी सपोर्ट करा. आमी फायनली हॉस्पिटलान वचून येयल्लेली आसा. सो तुम्ही थंबनेल टायटल सगळे वाचला आसतले. तुमकां सांगपाची कांयच गरज ना, सारकें न्हू आहा. सो गायज हांव गेल्लोलो हॉस्पिटलान. ओके. आणि एक क्रिटिकल सिच्युएशन आसा. एक चेडू फेल्सी वाज म्हणून साऊथ गोवाचे हार्डली 21 इयर्स दिसता. 21 इयर्स ओल्ड. तेका न्हू कितें तरी अशें एक प्रॉब्लम जाल्लेले आसा. हांव कितें तें तुमकां सांगिना. तेका बोन मॅरो जाय. ओके. सो तेज्या आवयन म्हाका 10-20 दीस पयलीं कॉल मारलेलो. सो तुमी बाय चान्स पळयता जाल्यार आमी थोडे फावट एकदां तुमकां वाटेर वयता ते दाखयता, पूण खंय वयता ते झप करून दाखयना. आमी खंय तरी वयता म्हणटात न्हू. सो तशेंच आमी ते इतले दीस वयर सकयल आमी ते करताले. आणि फायनली आयज डॉक्टरा कडेन आमी फूल चॅकअप केल्लो आसा. सगळें केल्लेलें आसा. सो तेजे फॉर्म बीन भरून सगळें जाल्लेलें आसा. सो आतां म्हाका हेजो रिजल्ट जे कितें टेस्ट बिस्ट कितें केला ते म्हाका आनीक 5 दिसांनी व्हरपाक आपयला म्हाका आनी त्या चेडवाक. आनी त्या चेडवाकूय सो जाला कितें सिच्युएशन तुमकां सांगता. त्या चेडवाक बोन मॅरो जाय आनी एक सर्टन क्रायटेरिया आहा. ते क्रायटेरिया भितर तर ताका ते ट्रान्सप्लांट जावंक ना जाल्यार तेजी डेथ पासून जावंक शकता. आतां म्हाजे ते सगळे कितें आसा पळय ते टेस्ट केल्लेले आसा. म्हणजे हेल्थ रिपोर्ट म्हाजो सगळो फ्रॉम वयरसून सकयल जाल्यारूच ते कितें ऑपरेट जावंक शकता. रगत सगळें चॅक करचें पडटा. म्हाका कमीत ते कमी आमकां लागली कितली 4 ते 5 वरां लागली थंय. आमी आतां येयल्या. आतां पळोवंक शकता तुमी. आतां 11:30 जाल्या. 11:30 आमी घरा येयल्या न्हू. सो हांव ओके एक व्हडलें डिसिजन घेता. त्या डिसिजनाचेर हांव म्हाजो कितें म्हणटा तो बोन मॅरो कोणाक डोनेट करपाचो आसा. 21 वर्साचें चेडू फेल्सी वाज म्हणून. ओके. शी इज सच अ ब्युटिफूल गर्ल, ब्युटिफूल सोल. बरें शिकता बाबडे, कॉलेजीन आसा. आनी सडनली तेज्या वांगडा अशें जावप म्हाका खूब वायट दिसलें. तेजी माय म्हाका कॉल मारून इतली रडली. हांव तेका मेळोंक गेल्लो, बट हांवें ती व्हिडिओ घालूंक ना, फोटो घालूंक ना. त्या चेडवाचें हांव कांयच सांगिना. कोण चेडू, कशें चेडू, कांयच सांगिना. कित्याक फाल्यां तुमकां खबर आहा आयज काल लोक भेदभाव करता. अरे त्या चेडवाक कॅन्सर आसलो अशें चिंतिना. ते कॅन्सर आसलो, ते कॅन्सर जालो सारको ना. तेका कॅन्सर जाल्लो तेका. तूं तुज्या चेड्याक तेज्या वांगडा काजार करूं नाका, नाल्यार तें मेलें काय तुजो चेडो उरलो. तशें जावंक न्हू गो त्या चेडवा वांगडा. हेका बाबा अशें केल्लें सक्सेसफूल जाले पासून न्हू जाल्यार लोकांची मेंटेलिटी तशी आसता. सो हांव तेजें कांयच हितून घालिना. आनी म्हाका डॉक्टरान स्ट्रिक्टली वॉर्न केला की कोणाक कितें हें करता तें कोणाक सांगू नाका म्हणून. डॉक्टर म्हाजे व्हिडिओज पासून पळयता. ओके. आनी एक्चुअली म्हाका खूब बरें दिसता हांव हें सगळें करूंक पावता म्हणून. सी गायज, हांव तुमकां एक सांगता, हांव श्रीमंत न्हू. आय एम नॉट दॅट त्या हितून ना हांव. म्हणजे
आनंद अंबानी भशेन ना की कोणाक हेल्प जाय झाप करून काडून दिली न्हू, बट वॉट आय कॅन डू एटलीस्ट हांव तें करूं, जें हांव करूं शकता तें हांव डेफिनेटली करतलो. अशें हांव कोणाचें वायट चिंतिना, कोणाचें बरेंच जाल्लेलें जाय म्हाका. त्या मनशान म्हाजें कितेंय उलो ना उलो वरसून देव पळयता. तुमकां खबर आसा आमी कितल्या जाणांक हेल्प केली आनी कितल्या जाणांन आमकां एप्रिशिएट केलें आनी बोकार खोट मारली तेंय सगळ्यांक खबर आसा न्हू. हय. सो आमी तें घेवन बसना. हांव स्ट्रॉंग आसा. म्हाका कसलोच भंय ना. हांव कितेंय करता पळय तितून हांव जाणा म्हाज्या वांगडा देव सदीत आसा, तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा. ओके. सो हे ते फॉर्म हांवें फॉर्म फोल्ड केला कित्याक सकयल तेजी आयडी आसा म्हणजे त्या चेडवाची. ओके. सो हे NMDP व्हेरिफिकेशन ऑफ HPC मेरो मोन मेरो हें. ओके. आनी तेजेर सगळे नांव आनी कितें कितें आहा हें तुमकां दाखयता पळयात. एक फोटो घालता. ओके. फोटो घालिना पूण तुमकां अशें दाखयता. तेजेर सगळें बरयल्लेलें आसा. हांव तुमकां एक बेश्टें वाचून सांगता. टोटल न्यूक्लिएटेड सेल्स, TNC सेल एक्स कितें कितें आहा, ट्रान्सपोर्ट कंडिशन, रूम टेम्परेचर आनी कितें 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 नाका, युनिक TC रिक्वायरमेंट आनी डोनर वेट एंड NMDP मॅक्झिमम वॉल्यूम आनी कितें एस्टिमेटेड मॅक्झिमम वॉल्यूम, मिडियम सेल काउंट, ML ऑफ मेरो बोन मेरो आनी कितें कितें नाकाल्लें कितें कितें खूब कितें आसा. आनी एके वाटेन आसा म्हाजें नांव. ओके. डोनर नांव म्हाजें. ओके. अविनेश. आनी हेजेर आसा रिसिपेंट आयडी म्हणजे कोणाक ह्यो मेळटलो तेजें नांव फेल्सी वाज. ओके. आनी खूब कितें कितें आसा हें म्हाका कळना पळयात तुमी. खूब कितें कितें आसा हेजेर बरयल्लेलें दिसता जाल्यार तुमकां हांवें. ओके. हांव फाटली सायड सांगिना, सो सॉरी. हेजेर कितें बरयलां तेजेर सगळी डिटेल आहा, फोन नंबर आसा तेजो म्हाजो सगळ्यांचो. ओके. हेजें कितें करता खबर आसा, आय एम फिलींग ब्लेस्ड. इतलें बरें दिसता हांव तुमकां सांगूं शकना. हांव कितें करता यू नो. लोक म्हणटा आसतले ही कुत्री कशी कसली भोंवता ती गांवार हेडटा ती, सारकें न्हू. आनी खूब लोक जे तोंडार आमच्या वांगडा एक एकदां बरें आसता खबर आहा ते फाटल्यान बसून म्हणटात ही अशी तशी. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता आय एम गॉड्स सर्वंट. हांव देवाचो यू नो कामगार आनी हांव जी कामां करता यू नो आय एम ब्लेस्ड. आयज म्हाजे कडेन कोणाक दिवपाक पयशे आसचे ना, बट एटलीस्ट हांव वॉट एवर आय कॅन आय वील डेफिनेटली डू न्हू. सारकें न्हू. हांव कितेंय करपी म्हाज्या गोंयकार भावांक भयणांक खातीर हांव कितेंय करपी. म्हाका पडलेलें ना तो फुडलो मनीस म्हाका फुडें हॅलो म्हणटलो ना म्हणटलो, कांयच पडलेलें ना. कित्याक हांव सगळें देवाचेर सोडटा. आनी तुमकां रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की यू नो तुमी ह्या सेगमेंटान केन्ना लायफान खंय गेल्या अशें सिच्युएशनार आसा जाल्यार तुमी म्हाका कितें गूड हेल्थ गूड कितें म्हणटा तें आमचें डायट म्हाका सजेस्ट करूं शकता, जे डायटान हांव खावन हेल्दी रावूंक शकता थोडे दीस. म्हाका एक 20 दीस दिल्या डॉक्टरान. कितले दिल्या गो? 20 दीस दिल्या हेल्दी डायट दवर म्हणून. वेजिटेरियन राव, चिकन बिकन मांस मच्छी काय खावं नाका. एक सर्टन टायमींग दिला, फ्रुट्स आनी कितें कितें दिला. पूण तरी तुमचे कडेन सजेशन आहा म्हाज्या खातीर जाल्यार दिवचें. आनी इन फ्युचर हांव तुमच्या वांगडा आतां व्लॉगिंग करता. हांव म्हाजी डेली लायफ दाखयता. सडनली तर म्हाजे विडियोज एक 2 दीस 4 दीस 5 दीस 10-20 दीस म्हणटा तुमकां येवपाचें बंद जालें जाल्यार तुमी समजपाचें की आमचें हें ट्रान्सप्लांट जालें म्हणून आनी हांव बॅड रेस्टाराचेर आसा. हें तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता. बाय चान्स इन फ्युचर म्हाजे व्लॉग्स येवंक ना कित्याक हांव हॉस्पिटलान व्लॉग करूं शकना आनी हांव ना जाल्यार तेका कांय एडिटींग येयना. सो ना येवंक जाल्यार तुमी समजपाचें की सक्सेसफुली जाल्लेलें आसा. देवा कडेन तुमी प्रेयर करा, मागा की यू नो म्हाजें म्हाका कांय नाका. तुमी मागा की फुडल्या चेडवाची लायफ बरी जाल्यार पुरो. ओके. तेजी लायफ आसा बाबड्याची, ब्युटिफूल लायफ आसा. वयर सोरो बरें काम करूं, बरें घरान काजार जावन वचो न्हू. कितें म्हणटा तूं? कितें म्हणूंक सोदता? हांव जाल्यार म्हणटा कितें जाणा हांवें, तूं कितें म्हणटाय सांग की आपूण सगळें देवाचेर सोडला, आपणाचो देव आपणा वांगडा आसा आनी म्हाका कांयच नाका. तुका तुजें पडलेलें ना. तुका कितें जायत समज जाल्यार आमचें कितें जातलें. हांव आसा, तुजी मम्मी आहा,
घरातली आहा. आमकां पळय म्हाका पोवपी बाबा देव आसा, तुका फुल पोवपी पावर आसा. देव आसा म्हणटा, पण मागीर तुका कितें जाय जाल्यार म्हाका कोण पळयतलो? तेंका खंय तरी ते चेडवाक आवय आसा, घरातली फॅमिली आहा, म्हाका कोण आहा? म्हाका तर कोणूच ना. पळय हांव तुका एक सजेस्ट आणि करता. ऐक, आणि आयज मेरेन तू कितल्या जाणांक हेल्प केलाय पळय, तेंच्यांनी तुजेर खोड मारून तुका भायर मारलेलो आहा, खबर आहा मरे? पळय हांव तुमकां एक सांगता सगळ्यांक, हेणी क्वेश्चन एक बरो केल्लो आसा की तुका कितें जाय जाल्यार आपणाचें कितें. हे तुमकां एक खरें सांगता, लोक आमच्यो व्हिडिओज पळयता, ओके, लोक व्हिडिओज पळयता. थोडे जाण म्हणटा दे आर सच अ क्यूट कपल, फनी रावता, खेळोन रावता, हांसोन खेळोन रावता. थोड्यांच्या तकलेन न्हू एक अलग मेंटॅलिटी चल्लेली आसता, आवय पळय तो कसो बिहेव करता तेच्या वांगडा, आवय तो सारके चेडवा भुरग्या वांगडा एक अलग बिहेव करता, जावं ते चेडू चेड्या भुरग्या वांगडा म्हणजे म्हाज्या वांगडा अलग बिहेव करता, रिस्पेक्ट करिना आमी एकामेकाक, लोकांक अशें दिसता. पूण तशें कांय आसना, ओके, तशें कांय आसना. सो हें एक एग्जाम्पल घेवन हांव तुमकां सांगता, हांव कितेंय आयज करता, कोणाचें बरें करता, म्हाका फुडल्या मनशाची गॅरंटी आसा तो बरें करतलो ना करतलो, म्हाका सगळें खबर आसा. वॉट इज इम्पॉर्टंट, हांव कोणाक कितें दिता जावं कोणाची मदत करता तेजे कडल्यान हांवें कांय एक्सपेक्ट करची न्हू. ओन्ली हांवें एक्सपेक्ट करपाचें कितें सांग, तो मनीस सारको बरे भशेन रावल्या पुरो आनी आपणाच्या लायफान वयर सरल्या पुरो. तो म्हाका गायी मारल्यार पासून फरक पडना, कित्याक म्हाका वयरसून देव पळयता, तेजो हात आसा म्हाजेर. तो म्हणटा तूं फुडें सर, आपूण तुज्या वांगडा आसा. हांव जाल्यार म्हणटा कळ्ळें तूं तुका दुसऱ्यांचे चड पळयता, तू दुसऱ्यांचे पळोवच्या परस घरातल्यांचे पयली पळय. तुका घरांतल्यांचे कितें पळोवपूच जाय जाय. जाल्यार आमकां कोण पळयतलो? पळय हांव तुमकां एक खरें सांगता, हे म्हाजे लायफाचें सगळ्यान व्हडलें डिसिजन. हांव तुमकां खरें सांगता, इन फ्युचर सपोज हांव देवा कडेन मागिना अशें, ओके, हांव म्हणटा की देवान म्हाका सदीत दवरल्या पुरो फॅमिली वांगडा म्हणून, ओके, बट इन फ्युचर इफ आय एम नॉट देर, हांव सगळे म्हजे ऑर्गन्स डोनेट करतलो. हें आमी आमच्या सगळे फॅमिलीन डिसायड केल्लेलें आसा, ओके, इवन माय पेरंट्स सगळ्यांनी. कित्याक फुडें आनी सांगिना तुमकां, इट वील म्हाका खरें हांव इमोशनल जातलो तुमकां सांगपाक. म्हाका तें जाल्लेलें नाका. म्हाजे जे फॅमिली मेंबर्स आसा, म्हाजे यूट्यूब फॅमिली आसा, तांकां म्हाका वीक करपाचें ना. आनी तुवें जें कितें सांगलां तें सारकें सांगलां, बट तूं तर पळोवंक वचत न्हू, हांव एक खंय तरी बरें काम करता. हांव डॉक्टरा कडेन हें इचारलां खूब वगत बसोन, 45 मिनिट्स ना वा 1.5 वर आमी डिस्कशन करी डॉक्टरा कडेन, की तें केलें काय कितें जातलें, कशें कितें हांव रिकवर जातलो, जावं तें चेडूं रिकवर कशें जातलें, तेजी कितली गॅरंटी आसा, म्हाजी कितें आसा, म्हाज्या हेल्थाक कशें कितें, आनी हें तें. सो डॉक्टरान म्हाका इतलेंच सांगलां की 1 म्हयनो वचो न्ही, तुजी डायट मेंटेन दवर, हिमोग्लोबीन आनी कितें ब्लड्स, हें कितें तें शुगर आनी हें तें नाका जाल्लें, कितें कितें सांगलें तें म्हाज्या तकले वयल्यान बांसर जालें. बट हांव जाणा हें सगळें सक्सेसफूल 100% जातलें म्हणून, कित्याक म्हाका म्हाज्या देवाचेर खूब भरोसा आनी तुमच्या सगळ्यांचो मोग आसा म्हाज्या वांगडा न्हू गो, आसा काय ना? आसा. मागीर आनी तेजे उपरांत मागीर म्हाका खूब बरी बरी कामां करूंक जाय. सगळ्यांची एक ड्रीम आसता, एक व्हडलें घर आसचें, व्हडली गाडी आसची आनी अशें तशें. म्हाजें तसलें कांय ना. म्हाजी व्हडली ड्रीम म्हणटा पळय ती एक ऑर्फनेज ओपन करपाची. ही म्हाजी आनी अंकिताची व्हडली ड्रीम. आमी लोकांचे वायट चिंतिना, लोक आमचे वायट चिंतून वयता, कितें कितें म्हणून वयता, हांव तुमकां सांगूं शकना. म्हाज्या वांगडा रिसंटली असो एक इन्सिडेंट घडलेलो आसा, तितून हांव इतलो पिस्ड ऑफ जाला की आयज काल म्हाका कोणाचेरूच भरोसा ना. केदोय व्हडलो फ्रेंड येता, तो तुजो कितलोय बरो घट आसूं, एट द एंड न्हू ते कोणाक कांय कोणाचें पडलेलें ना. मातशें पासून रियलिटी चॅक दीत न्हू, फुडल्या मनशाक रियलिटी सांगीत तुवें अशें केलें, आमकां वायट दिसलें, अशें फुडलो मनीस अशें कितें कितें उलोवंक लागता ना, तुमी केन्ना संवसारान चिंतूंक नासतलें, सारकें न्हू. अशें आसा, पोवपी आसा, करपी आसा. सो हें जाल्लेलें आसा, सगळें सक्सेसफुली जाल्लेलें आसा. फॉर्मा बिमा भरून हो फाटलो पोर्शन हांव तुमकां दाखयना, कित्याक तेजेर सगळे डिटेल्स आसा, खंयच्या हॉस्पिटलान, कितले तारखेक वयपाचें, चेडवाचें नांव, नंबर, म्हाजे नंबर, तेजे एड्रेस, सगळें हें तें परमिशनां सगळीं. सो तें दाखयत जाल्यार खंय तरी ते चेडवाक प्रॉब्लम, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. म्हाजें हें गावल्या पासून कोणाक कांय प्रॉब्लम ना. म्हाका कॉलेज रावत जाल्यार नंबरूच चेंज करतलो, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. पूण त्या चेडवाची लायफ आसा फुडें न्हू.
हय हांव तुमचो चड टायम वेस्ट करिना. हेज्या बद्दल हांव तुमच्या वांगडा फाल्यांय परत उलयतलो. सो इतलो वगत तुमचे कडेन टायम आसचो ना न्हू. आमच्या भशेन तुमी बेकार आसची ना. तुमी कितले मेहनत करता. UK लंडन म्हाजे भाव भयण आसा, खूब मेहनत करता. गोंयकार म्हाजे सकाळी वयता रातचे येतात, थकतात न्हिदतात, सकाळी फुडें परत कामाक न्हू. मागीर तुमकां इतलेंच शेअर करपाचें आसलें. म्हाका एक हेल्दी डायट प्लॅन करा. कोणाक खबर आसा जाल्यार म्हाका शेअर करा. आनी कितें सजेशन आहा हेज्या बद्दल, हांव कितें करता तें रायट करता, रॉंग करता हें म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट घालून सांगा. ओके. आनी प्लीज मोग दाखया. चॅनलाक आमच्या 9,000 सबस्क्रायबर जावपाक खूब कमी आसा आनी तुमचो मोग खूब आहा. सो प्लीज तो मोग आमच्या चॅनलार दाखया. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. बट कितें सांगलां तें इसरो नाका. इन फ्युचर हे 20 दिसा उपरांत, म्हणजे आतां येता ते 20 दिसा उपरांत बाय चान्स म्हाजे व्हिडिओज येवपाचे बंद जाले 10-15 दिसांक, जाल्यार तुमी समजपाचे की म्हाजें हें सक्सेसफुली ऑपरेशन जाल्लेलें आसा म्हणून. ओके. सो डोंट फील बॅड. मोग आसूं आनी गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. बाय बाय. आयज बाय बाय पासून म्हणिना पळय ते वसून ते म्हाज्या वांगडा तो झगडटा. तूं कितें करताय वसून ते आतां तोंडाक हें करता, रडोन दाखयता आनी कितें करता तूं. तें सोड, हांव आनी काय म्हणिना तुमकां. चल टाटा गुड बाय. इमोशनल करिना तुमकां.